suppose let me clear the air. I am holding additional charge of Morpunga Municipal Council. My main charge is Margaon. So I am trying my best to come here and do justice. एक झाले. I have met workers. They are there at the lower steps, on the steps. Their demands are genuine. They are not getting the salary on time. The deduction are not made. Banks are coming after them. They have to pay extra interest. And this is happening for the last few months it seems. So I cannot say, but I have requested them, all the sanitation workers, to please join their duties and clean the areas. I have appealed to them to go and do their duties. Otherwise, if they want, they can continue. I told them, but they are adamant, saying that their demands are not met for since so many months. So I have no other option. We are trying our best to recover the amount. There are many major defaulters. We have also issued notices to them. Through your medium, I am requesting them to come forward and to clear the dues. I had also given a press notice saying that 31st of December was the date for those defaulters to come and pay the amount. Some have paid, many have still not taken any cognizance of that. So we have to go for a harsh action against them, punitive action like sealing of the shops and other things that will follow. And I have taken their grievance and I will send it to the government to consider their demands favorably and give us some special grants, at least to tide over the situation as of now, so that we can make them work. शेडी बांधल्यो, लाखांनी कोट्यांनी पैसो गव्हर्मेंट स्वच्छ भारताचेर मोडटा, पूण आमी जे स्वच्छ भारताक एक लेबर जावं हे वर्कर हे काम करताय तांकां सॅलरीक लागून आयज 1.5 ते 2 वर्सां जालो प्रॉब्लेम स्टार्ट आहा. हांव कितें म्हणत येता, जेन्ना आमकां आतां वास्कोन म्हाका दिसता हे म्युनिसिपालिटीक 2 मिनिस्टर आनी 1 MLA लागता. येदी व्हडली आमची गार्बेज सायड क्लीन जाली, फंड लाखांनी कोट्यांनी गार्बेजीक फंड येता, पूण आमकां जे वर्कर जे गार्बेज हाडून तिका डंप करताय, जावं कोविडा टायमार आमी डेड बॉडीज हेका तेका सॅनिटायझर आमचे लेबर यूज जाले, पूण आमकां आयज 2 वर्सां जाले आमी सॅलरीक मागताय. हेजेर आमचे मिनिस्टरान जावं MLA कांय 4 CO आमचे चेंज जाले, 2 एडमिनिस्ट्रेटीव चेंज, खंयच्या म्युनिसिपालिटीचे दुसरो CO येयले उपरांत तेका खबर आसना पयलीं COचे वर्क पयलीं पावला. रिकवरी सेक्शन चालू जाल्ले, बरें रिकवरीक वयताले, फंड येताले, ऑटोमॅटीक CO चेंज जालो, थोडे दुसरो CO येयलो, फंड रिकवरी वचपाचे लोक बंद जाले. मेन आतां आमची इन्स्टॉलमेंट हे आतां तो एकलो मॅच्युअर जाल्ली LIC तेका मेवना, कित्याक ताणें उमके तेजे ते बोनस पळय बी आसता ते पावना. 5-6 म्हयने जाले आमकां लज दिसता की परते परते स्ट्रायकाक बसपाक. मेन इम्पॉर्टंट म्हटल्यार इन्स्टॉलमेंट 2-3 म्हयने धाडना आनी परतून कोणाक लोनाची गरज आहा जाल्यार बँक लागीं घेयना, डायरेक्ट म्हणटा तुमकां लोन मेळची ना. व्हडलो इशू आहा मेन इन्स्टॉलमेंटाचो. प्लस पगारी टायमार मेळना, तर लोक कशे सफर करताले. आनी परतून म्हणून आमकां कांयच कळना की बाबा इतले डिमांड्स आहा ते गव्हर्मेंटाकय कळना काय शिवो कळना काय मेन मॅनेजमेंटाक कळना. मेन इम्पॉर्टंट ते आहा. त्या खातीर आमी स्ट्रायकाक बसला की आमकां इन्श्योर दिवं की बाबा केन्ना आमकां हे सगळे डिमांड पास करतलो, कितें करतलो, तेन्नाच आमी फाटीं सरतलो. तुमकां दिसता आतां प्रॉब्लेम जो जाल्लो आसा कित्याक कारणां कितें आसतली तुमकां परत सॅलरी जायना, कित्याक लागून रिजन म्हणल्यार फंड. मेन म्हणटा फंड कशें कितें तेंच्यांनी कमी जाले, कशें जाले. आमचो मेन आमचो फंड आहा पळय वर्करांचो तो सुद्दां फोडलो तेंच्यांनी, पण आतां सद्या झिरो करून दवरलेले आसा सद्या. मेन इम्पॉर्टंट कितें आतां गव्हर्मेंटान चिंतूंक जाय काय कोणे तरी इन्शुरन्स दिवंक जाय की बाबा हे फुडें कशें कितें चलतलें आमचें पोट चलोंक जाय काय ना. मेन इम्पॉर्टंट जाय. मेन डेली वेजीस आहा तेंचे PF कट करता, बँकेन आमची सॅलरी दाखयता बँक इन्स्टॉलमेंट कट केला म्हणून, पूण धाडना. फायदो कोणाची मिस्टेक ही, आमची मिस्टेक न्ही. पण तेंच्यानी धाडूंक जाय. LIC 4 म्हयने धाडना. बाबा आतां एकट्यान आमच्या वर्करान दाखयलें ताका पयशे मेळना. आतां जाले LIC क्लियर जाली, पूण पयशे मेळना. 4 म्हयने इन्स्टॉलमेंट हाडूंक ना. प्रॉब्लेम तो जाला आतां. म्हणून आमी जाले 5 म्हयने रिक्वेस्ट केले, तेंचे आयकोनूय फाटीं सरले. आतां जायना आमचे कडेन. काबार जाले आमी उगी रावपाना. आमकां इन्श्योर दिवन की बरोवन दिवन दी बाबा केन्ना कितें दितले तेन्ना आमी फुडें सरतले. हे जे आसा पळय हे कंटिन्यू चालूच आसा. 4 फावटी आमी स्ट्रायक केलो, 4 फावटी आमी पेमेंट घेतले, घरा बसले. आमचे अलावन्सीस आसा पळय ते अलावन्सीस अजून पासून आमकां मेळना. आमकां 7 पे एरेस दिवपाचे आहा, ग्रेड पे एरेस दिवो आसा, मागीर आमचे रिटायरमेंट ड्यूज दिवपाचे आसा. सगळे असे खूब आमचे हे आसा, तरी आमकां एक सुद्दां आमकां मेळना. तेन्ना हे सगळे मेळपाचे आमी ना जाल्यार काम चालू करचे ना.
सीओ आमचो एडिशनल चार्ज आग्नेल म्हणून सर तो आतां गव्हर्मेंटा कडेन उलयतलो आनी मागीर कितें डिसिजन घेतलो तेन्ना पळया तो कितें करता तें